आमी पळयता गोंयभरान इश्यू चालूच आसा. आयज एक व्हडलो दीस जालो आनी एक बरो प्रोटेस्ट महासभा ही चिंबेल गांवांत जाली. एवरी टायम गोंयकारांनी भायर सरून गांव कसो वाचोवपाचो, गांव कसो फुडले पिळगेक दवरपाचो, हेका लागून भायर सरचें पडटा. आनी तसोच हांव आयज उलो मारपाक येयल्लो आसा. कित्याक असोच एक प्रसंग जो चिंबेल गांवाचेर जाल्लो आसा तसोच प्रसंग आमच्या करमय गांवचेर जाल्लो आसा. आनी करमयचे लोक सगळे एकजूट जाल्या आपलो गांव राखपाक. एक मेगा प्रोजेक्ट जो 86 फ्लॅट्स आनी 46 शॉपां असलो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट विथ स्विमींग पूल हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. हेजो आमी निशेध आनी ओपोज हो प्रत्येक वेळा केल्लो आसा. पूण ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना. ह्या सरकाराचे जो आमदार आसा त्या कुमारजुंवे मतदारसंघाचो तेका पडलेलें ना. हांगातलो स्थानीक सरपंच करमयचो तेकाय पडलेलें ना. जावं ह्या बीजेपी सरकाराचो विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हेकाय पडलेलें ना. जावं हो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेकाय पडलेलें ना. आयज आमी गोंयकार ज्या ज्या कडेन वयता थंय थंय अशे इश्यूज चालूच आसा. आनी हे इश्यूज फायट करपाक गोंयकारांनी एकजूट रावचें पडटलें. आमकां खबर आसा की परत परत प्रोटेस्ट कितें, परत परत गांवांत भायर सरपाक कितें काय म्हणटाले तुमी. पण एक सांगता की आमी समज भायर सरना नाल्यार आमचो गांव उरपाना, आमचो सैम उरपाना, आमचे गांवचें उदक उरपाना, आमचे गांवचे रस्ते सारके उरपाना, आमचे गांवचे जो पीस काबार जावपाक नाका म्हणून आमी फाल्यां करमय गांवच्या सगळ्या लोकांक घेवन, कित्याक आमी एक सायड इन्स्पेक्शन केल्लें, सायड इन्स्पेक्शन करून टीसीपीन आमकां एश्युरन्स दिल्लें, जो सीटीपी आसा तेणेन एश्युरन्स दिल्लें की आमी हेजेर एक्शन घेतलें आनी एका स्टॉप वॉक ऑर्डर काडटले म्हणून. पण ते जावन आतां ऑलमोस्ट एक म्हयनोभर जालो. पण म्हयनोभर जावन बसून अजून पर्यंत हेजेर कांयच एक्शन जावंक ना. आनी ही एक्शन जावंक ना म्हणून आयज आमी फाल्यांच्या दिसा, फाल्यां 5 तारीख सकाळचे 5 तारखेक आमी सीटीपीन वयतले विचारपाक लागून की अजून पर्यंत हेजेर एक्शन कित्याक जावना, अजून पर्यंत हे स्टॉप कित्याक करूं ना. सगळे लोकांक आमी उलो मारलेलो आसा, करमयकारांक तशेंच गोंयकारांक, की तुमी सगळे मेळोन ह्या प्रोटेस्टाक ओपोज करपाक फुडें सरचे. करमयकार रेडी आसा. फाल्यां पणजे वचोन टीसीपी, सीटीपी आनी जो विश्वजीत राणे तेका गोंयकारांचे पडलेले ना, गोंय निसंडाण करपाक उठलेलो आसा, गोंयकारांक सोंपोवपाक उठलेलो आसा. आनी बहुजन समाजाच्या लोकांक हो पायाच्या पोंदाक माड्डून ह्या भायली लॉबी जी आसा, जी बिल्डर लॉबी आसा तांकां हाडून हे गोंय विकूंक सुटला. हेका जबाब दिवपाचो आतां टायम येयल्लो आसा. हांव मागता गोंयकारांकडे की ह्या लढ्यान तुमी सगळे सहकारी रावचे, सपोर्ट दिवचो. सकाळच्या 10:30 वरांचे सुमार आमी थंय पावतले पणजे टीसीपी ऑफिसा कडेन. हांव मागता सगळ्यांकडे जो टीसीपी डिपार्टमेंट 39A नांवार गोंयची जमनी लँड यूज चेंज करता आनी गोंयकारांक काबार करता, 17(2) नांवार लँड कन्वर्जन करता आनी कितलेशे कायदे एग्रीकल्चर अमेंडमेंट हाडले पण एग्रीकल्चर लँड यूज चेंज करता. अशे कितलेशे कायदे हाडून गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. हो हुकमशाहीचो, हो जुलमी राजशाहीचो सरकार, बीजेपी सरकाराक धडो शिकोवपाक लागून भायर सरचे. हो भ्रष्टाचारान गोंयकारांक काबार करता. त्या सरकाराच्या विरोधान प्रदर्शन करपाक सगळे गोंयकारांक मागता की तुम्ही सगळ्यांनी भायर सरचे आनी फाल्यांचो दीस 5 तारखेक एकटे रावन हांकां दाखोवया की गोंयकार अजून पर्यंत आसा आनी गोंयकारांचो आवाज बुलंद आसा. करमयकार आसा, करमयकारांचो आवाज बुलंद आसा. तशेंच आमचे बाकीचे सगळे लोकांक, जितले लागचे लोक आसा तांकां हांव मागता की तुमी येवचे. हांकां विचारपाक जाय आनी ती जाप विचारपाक लागून आमी सगळे वयता. फाल्यांचो प्रोटेस्ट एक मेगा प्रोटेस्ट, पॉवरफुल प्रोटेस्ट म्हणूंक शकता आमी, कित्याक गांवचे लोक भायर सरतले गांव राखपाक लागून. परत एकदां मागता फाल्यां 10:30 सुमार आमी टीसीपी डिपार्टमेंटात पणजे वयतले. सगळ्यांनी येवचे. करमयकार रेडी आसा. करमयची बायलां, करमयचे दादले, करमयचे तरणाटे, करमयचे भुरगे हे सगळे रेडी आसा. तशेंच बाकीचे सगळे गोंयकारांकूय मागता की आमी एकामेकाक आनी आमच्या गोंयकारांक साल्वार करपाक राखपाक लागून भायर सरूया. लेट्स गो टू टीसीपी,
चलो पणजी ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत सगल्यांक हो उलो आमचो की गोंय राखूंक भायर सरया आनी गोंय फुडल्या पिकेक दवरया. देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.